सगळं आमकां खूब सुंदर दिसलें पूण हे कशें जाता आनी सर हार्मफूल आसना आमकां कित्याक लागून ओके कित्याक लागून ऑरोरा जातात कशे ऑरोरा जातात हें तुमकां हांव इन ब्रीफ सांगता. हे सोलार विंड म्हणजे सुर्याच्यान भायर सरता आनी हे विंडान भितर खूब एनर्जी आसता, पार्टिकल्स आसता, चार्ज पार्टिकल्स. सूर्य म्हणजे कितें? कित्याचो कुळो? कित्या गॅसाचो? खंयच्या गॅसाचो? सांग पळोवया, तुका खबर आसा? न्ही खंयच्या गॅसाचो कुळो सूर्य? सांगात पळोवया. हायड्रोजन, बरोबर, हायड्रोजन. ओके, सो हायड्रोजन गॅसाचे कण सुर्या पासून कंटिन्युअसली भायर सरतात. ओके, आनी कितें जाता, हे कण जेन्ना आमच्या एटमॉस्फियराक येतात, पृथ्वी कडेन पावतात, सनाचे जे हे पार्टिकल्स आसता सोलार विंडाचे सारके नॉर्थ पोल आनी सावथ पोला कडेच भितर येवंक लागतात, आमच्या एटमॉस्फियरान येवंक लागतात. ओके, बाकीचे कडेन येनात ते. ओन्ली ऑन द पोलर एरियाज ते सकयल घसरतात, सकयल निसरून भितर पडटात, आमच्या एटमॉस्फियरान पडटात. आनी जेन्ना आमच्या अपर एटमॉस्फियरान तांचे कितें कितें कॅमिकल्स आसता न्ही, गॅसीस आसता, रिएक्शन जाता विथ द एटमॉस्फियरीक गॅसीस, तेन्ना कलर फुट्टा भायर आनी ताका सुंदर रंगाचे पड्डे दिश्टी पडटात. दीस इज ऑरोरा. विचारलें न्ही, इट इज नॉट हार्मफूल टू अस. ओके, इट इज ओन्ली अ विज्युअल फेनोमेना. पृथ्वी वयल्यान 100 किलोमिटर अबाव द अर्थ एक इमॅजिनरी बाउंड्री आसा, थंय सगळे प्रोसेसीस चेंज जातात. ओके, एटमॉस्फियर थंय चेंज जावपाक लागता आनी थंय जेन्ना आमी पावतात 100 किलोमिटर, तेन्ना आमकां जाणवता की बदल जाला आनी आमी खंय तरी दुसरे कडेन पावले. त्या लायनीक आमी कितें म्हणटात? कार्बन लायन. ओके, कार्बन लायन 100 किलोमिटर आसा आनी कार्बन लायन क्रॉस केली की तुमी खंय पावले? इनटू स्पेस. ओके, ताका म्हणटात बाउंड्री ऑफ स्पेस. ओके, सो सद्या आमी कार्बन लायन क्रॉस केल्ली आसा. खंय पावले आमी सगळे? आतां स्पेसान. आतां सगळी तुमची ऑक्सिजन चालू करात. आतां आमी स्पेसान पावले. ओके, सो आमचें तें स्पेस आसा. ओके, कार्बन लायना उपरांत कार्बन लायन थर्मोस्फियरान चालू जाता, पण उपरांतूय बी थर्मोस्फियर खूब आसा. आतां आमी ज्या लेयराचेर पावले, ओके, त्या लेयरान सगळ्यान तुमी आमी विंडोच्यान भायर पळयात रॉकेटांच्या, तुमकां कितें दिसतलें? सगळे कडेन कितें दिसतलें? मशिनां, जाका कितें म्हणटात? सॅटेलायट्स. ओके, कार्बन लायनाच्या वयर 150 किलोमिटर इंटू स्पेस भरल्यांत सगळीं सॅटेलायट्स. तर आतां तुमी सांगात, सॅटेलायट आमी सगळे भोंवतणी पळयतात, पूण सॅटेलायट्स कित्या खातीर यूज करतात? इंटरनेट. ओके, ओके, मोबायल सिग्नल्स आनी खूब आसा. आतां आमी 100 किलोमिटरा वयर स्पेसान पावले, कार्बन लायन क्रॉस केली आनी आमी परत परत सकयल पळयला न्ही आमची विंडो ओपन करून. सो आतां स्पेसांतल्यान आमची पृथ्वी, आमची इंडिया, आमची एशिया कशी दिसतली हें पळोवपाचें आसा तुमकां? ओके, आमच्या विंडोन भितर पळयात. पळय, अशी सुंदर दिसता काय ना? आवडली तुमकां? आतां जेन्ना तुमी हें दृश्य पळयतात, आमच्या स्पेसांतल्यान आमची पृथ्वी पळयतात, तेन्ना एक क्वेश्चन हांव तुमकां सगळ्या भुरग्यांक विचारता. ओके, आतां तुमी हे पृथ्वी कडेन पळयात आनी म्हाका सांगात, स्पेसांतल्यान तुमकां हांगा बाउंड्री दिसतात? कितल्यो कंट्रीज आसा वर्ल्डान? कितल्यो? 150 वयर आसात कंट्रीज. ओके, 170च्या लागीं कंट्री आसात. तुमकां हांगा कंट्रीज दिसतात? बाउंड्री दिसतात? बॉर्डर दिसतात? इराण, इराक, इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश अशें दिसता कितें? ओके, जेन्ना पळय कितली इम्पॉर्टंट आसा एस्ट्रोनॉमी, की आमकां फक्त जॉग्राफी आनी सायन्स शिकयना, आमकां इतलो इम्पॉर्टंट आनी ब्युटिफूल लेसन दिता. तो तुमी सगळ्यांनी शिकपाक जाय. ओके, जेन्ना आमी स्पेसांतल्यान आमची अर्थ पळयतात, तेन्ना अर्थ कितली सुंदर दिसता. डिवायडेड दिसता काय युनिफायड दिसता? युनिफायड. एकूच अर्थ दिसता, बाउंड्रीज ना ताका. कितली सुंदर आसा आमची अर्थ. पूण आमी मनशांनी कितें केल्या? अर्थ डिवायड केल्या, कंट्रीज केल्या, हे केल्या, ते केल्या, आनी आमी कितें करतात? आर्मीज करतात, वॉर करतात, एकामेकांक मारतात. करतात काय ना? कोणा खातीर करतात? हे अर्था खातीर करतात. पूण इज अर्थ सेपरेट? हाव इज द अर्थ? इट इज वन अर्थ. ओके, एस्ट्रोनॉमीन आमी एक इम्पॉर्टंट आनी खूब ब्युटिफूल सेंटेन्स आसा, ताका आमी म्हणटात वन अर्थ वन स्काय. ओके, द होल युनिवर्स इज वन, द अर्थ इज वन.
तर तुम्ही भुरग्यांनी तरी शिकपाक जाय की आमची पृथ्वी सुंदर आसा, ही एक आसा आनी आमी सगळ्यांनी कशें रावपाक जाय, एक रावपाक जाय. ओके, आमी इतले इम्पॉर्टंट सगळे डिस्कस करतात. आतां बालभवन इज एन इन्स्टिट्यूशन जातून भुरगीं इनवॉल्ड आसात आनी भुरग्यां कडेन एज्युकेशन, नॉलेज आनी मेन सायन्स पावोवपाचें काम तुमी करतात. ओके, तर हांव अशें तुमकां विचारूंक सोदतां की हे जे नॉलेज आसा, सॅटेलायट्स बी, हे खूब इम्पॉर्टंट आसा की आमी सगळ्यांनी डिस्कस केलें की आमच्या लायफान कितलें हाजें इम्पॉर्टन्स आसा. पूण आमच्या करिकुलमान, आमच्या सिलेबसांत भुरग्यांक आमी हाचे बद्दल कांय शिकयनात. थंय तुमचें काम चालू जाता की लायब्ररीच्या मार्फत तुमी भुरग्यांक हाज्या बद्दल, सायन्सा बद्दल चड म्हायती दिवपाक शकतात, तांकां प्रोत्साहन करूंक शकतात. तर तुमच्या लायब्ररीनूय बी एस्ट्रोनॉमी, कितें म्हणटात ताका, सॅटेलायट्स बी अशीं आसा पुस्तकां? अशी आमचे कडेन खूब पुस्तकां आसा जी आमी तांकां भुरग्यांक तातूंत वेगळ्यो वेगळ्यो काणयो सांगत आसतात. एज ग्रूप धरून भुरग्यांक त्या त्या लेवलाच्यो काणयो सांगत आसतात. ओके, म्हणजे स्टोरी टेलिंग आमी कंडक्ट करतात. ओके, सो सॅटेलायट्स हो विशय घेवन म्हाका दिसता तुमची ही सगळीं हांगा भुरगीं आसात तांकां स्पेसा बद्दल, एस्ट्रोनॉमी बद्दल खूब इंट्रस्ट आसा. एक ल्हानशी स्टोरी की सॅटेलायट्साची सुरवात कशी जाली, वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ सॅटेलायट्स, हे तुमी आमचे स्टार टेल्स ह्या भागात आमच्या भुरग्यांक सांगात. आमची स्टोरी सुरू जाता 1903 सालान सॅटेलायट्सा बद्दल रशियेन कॉन्स्टांतीन सिओलकस्वी ताणें एक पुस्तक पब्लीश केल्लें सॅटेलायटाचेर. ताचें नांव आशिल्लें मिन्स ऑफ रिएक्शन डिवायस. हें पुस्तक ताणें फर्स्ट बरयलां स्पेसक्राफ्ट कशें यूज करप म्हणून. ताणें कॅल्कुलेट केलें ऑर्बिटल स्पीड कितली जाय ती, मिनिमल ऑर्बिट अर्थाच्या भोंवतणी भोंवता कशी ती, आनी प्रपोज केलें लिक्वीड हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन कशें यूज करप. पयली आर्टिफिशियल सॅटेलायट आशिल्ली स्पटनिक 1. ऑक्टोबर 1957 स्पटनिक 1 ही पयली आर्टिफिशियल सॅटेलायट सोवियत युनियनान तयार केली. While the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. Then its casing opened. The springs snapped, and the nose cone was pushed out of the way. A ball with 4 antennae emerged to go it alone in the darkness of space. आता ही सोवियत युनियनान तयार केल्ली स्पटनिक 1, तातूंत कितें जालें, सोवियत युनियनान आनी युनायटेड स्टेट्सा भितर तातूंत एक कोल्ड वॉर सुरू जालो. स्पुटनिक 1 खूब स्टडी जाली, तातूंत आमकां हायर एटमॉस्फियराचें खूब इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. 3 नोव्हेंबर 1957 स्पटनिक 2 हे रशियेन आनी एक सॅटेलायट लॉन्च केली आनी तातूंत फर्स्ट टायम एक लिव्हिंग पॅसेंजर आशिल्लो, कुत्रो, ताचें नांव आशिल्लें लायका. हे सगळें चालू आसतना अमेरिका म्हणून ओगी नाशिल्ली, तांणी आपलो स्पेसाचो प्रोग्राम चालू जोरान दवरिल्लो आनी एक्सप्लोरर 1 हो आर्टिफिशियल सॅटेलायट 31 जानेवारी 1958 तांणी सुरवात केलो. इंडियन आपले पयले सॅटेलायट 1975 लॉन्च केले आनी ताचें नांव आसा आर्यभट्टा. आयच्या दिसा सगळ्यान व्हडलें आर्टिफिशियल सॅटेलायट करंटली चालू आसा तें इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन. आमची सुनीता विलियम्स सुद्दां एट प्रेझेंट थंयच आसा आनी तिचें थंय खूब काम चालू आसा. आतां आमी लास्ट आमचो जो एटमॉस्फियराचो लेयर आसा, जो स्पेसांतलो लेयर, इट इज नॉट इन द एटमॉस्फियर, इट इज इन स्पेस. तो खंयचो? एक्झोस्फियर. सो एक्झोस्फियर हो खूब व्हडलो लेयर आसा. ऑलमोस्ट 10,000 किलोमिटर पर्यंत स्पेसान तो वता. प्रोब्स वतात ते थ्रू द एक्झोस्फियर भायर सरतात. दॅट इज द फायनल फ्रंटियर ऑफ स्पेस. आनी एट लास्ट आमी स्पेसान पावले. एक्झोस्फियराच्यान आमची पृथ्वी कितली सुंदर दिसता तो पळोवपाचो आमचो वेळ आयिल्लो आसा न्ही. पळयात कितली सुंदर दिसता ती. ओके, सो आतां आमी स्पेसान पावले. स्पेसाची ट्रॅवल आमची कंप्लीट जाली.
आनी पयस गेले जाल्यार आमी खंय चंद्रार पावतले. सो इतले पयस नाका न्ही वचपाक. चंद्रार वचपाक आमचे कडेन गियर ना, आमचे कडेन स्पेस सूट अजून ना. स्पेस सूट घालून चंद्रार कशें वचपाचें तें आमी फुडल्या भागान पळोवया. ओके, ही आमची जर्नी चालूच उरतली. पृथ्वीर येतले तुमी परत काय हांगाच रावतले? परत येतले? ओके, आतां पृथ्वीर आमी परत वचुया, थोडे रेस्ट घेवया आनी मागीर चंद्राच्या वाटेन आमी भायर सरया फुडल्या एपिसोडान. पूण आतां सगळ्यान शेवटी आमचो एक टायम आयिल्लो आसा क्वीज घेवपाचो, एस्ट्रो क्वीज. आतां पयलो क्वेश्चन हांव वेदाक विचारता. वेदा, म्हाका सांग की सॅटेलायटा बद्दल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टायम रशियेच्या 1903 सालान एका सायंटिस्टान बूक बरयलो, सगळी इन्फॉर्मेशन ताजेर बरयली. ते सायंटिस्टाचें नांव कितें आशिल्लें? ना, नील आर्मस्ट्रॉंग न्ही. तुका विचारला प्रश्न. कॉन्स्टँटीन सिओलकोव्स्की. हय, कॉन्स्टँटीन सिओलकोव्स्की. करेक्ट आन्सर. करेक्ट आन्सराक कितें करपाचें? क्लॅर. आतां फुडलो क्वेश्चन हांव तुका विचारता साईश. म्हाका तूं अशें सांग की आर्यभट्ट सॅटेलायट खबर आसा तुका? 1975 इंडियन लॉन्च केल्लो, फर्स्ट सॅटेलायट आमचो. तर तुजो प्रश्न असो आसा की भारताच्या एका नोटीचेर, पयशांची नोट आसता न्ही, 1000, 500, 100, चडशे कोण दिसता नोटींचेर सद्या? महात्मा गांधी दिसता. पण एक नोट अशी आसा ज्याचेर आर्यभट्ट सॅटेलायटाचें चित्र आसा. ती कितल्या पयशांची नोट, कितल्या रुपयांची नोट हें तुवें सांगपाचें. खबर आसा? ना, 10 रुपयाचे न्ही. आतां अनफॉर्च्युनेटली म्हाका दिसता तुमी भुरगीं आसात आनी ती नोट सद्या पब्लीश जायना, तुमी पळोवना आसतली ती. हांवूच तुमकां आन्सर दिता. ती 2 रुपयाची नोट. ओके, हांगा चित्र पळयात. 2 रुपयाच्या नोटीच्या फाटल्यान कितें आशिल्लें? आर्यभट्ट सॅटेलायटाचो फोटो आशिल्लो. ओके, खंय मेळ्ळी जाल्यार सांबाळून दवरात. रेअर नोट ही, आतां मेळना ही नोट. ओन्ली टू स्टडी द इन्स्ट्रुमेंट्स सम रॉकेट्स आर युज्ड and sent in the atmosphere, not into space. Can you tell me what those rockets are called? Sounding rockets. Sounding rockets. Correct answer? Yes. Okay. Correct answer. आता लास्ट क्वेश्चन हांव तुमकां विचारता. कोणाक फक्त खबर आसा? तुमी म्हाका सांगात. सिया आनी तुजे? स्नेहा. ओके, सो सिया आनी स्नेहा म्हाका हो आन्सर सांगात. लास्ट टायमूय विचारला, कितले याद आसा ते पळोवया. 100 किलोमिटर वयर पृथ्वीच्या स्पेस सुरू जाता. ओके, तो जागो ज्या कडेन स्पेस सुरू जाता ताका आमी कितें म्हणटात? कार्बन लायन. सगळ्यात वाट जालें न्ही. सो करेक्ट आन्सर. कितें करपाचें? कार्बन. सो व्हेरी नायस. सगळी क्वेश्चनांची तुमी म्हाका करेक्ट जापो दिल्यो. आय एम व्हेरी हॅपी. तर आज आमी स्पेसान पावले, स्पेसाचो सगळो टूर केलो. पूण हो प्रवास सुद्दां कितें सुंदर आशिल्लो पळयलो तुमी. पृथ्वी वयल्यान स्पेसान पावपाक आमी आमच्या भोंवतणी कितले सगळे फेनोमेनल्स पळयले. आमच्या एटमॉस्फियर लेयरा बद्दल आमकां कितें खबर आशिल्लें ना, तें आमी कितलेशे आज नवें शिकून घेतलें. सो अशीच आसा ही एस्ट्रोनॉमी, इतली सुंदर, जातून आमकां कितलेंशें शिकपाक मेळटा. ओके, शिकतले तुमी? आवड आसा तुमकां? ओके, तर एस्ट्रोनॉमी बद्दल शिकपाक आनी हें सगळें इंट्रस्टींग इन्फॉर्मेशन घेवपाक तुमकां हो प्रोग्राम पळयत रावचो पडटलो आनी आमच्या दर्शकांकूय बी हो पळयत रावचो पडटलो. प्रोग्रामाचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अँड अवे. पळयत रावात. Prudent Media.